नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. बंगाल कोळसो घोटाळ्यांतले काळे पयशे गोंयच्या 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तृणमूलच्या प्रचारा खातीर जाला वापर. ईडीचो सणसणीत आरोप. आयपॅक कार्यालयाचेर ईडीची धाड. सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचोय दावो. राज्यात निर्माण केल्ल्या नव्या कुशावती जिल्ल्या खातीर केंद्र सरकाराकडेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली 500 कोटी रुपयाची मागणी. नवी दिल्ली केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदी जावपी बसकेत मुख्यमंत्र्याची मागणी. हडफड्या बर्ज दुर्घटना प्रकरणात क्लबाचे ऑपरेशनल मॅनेजराक अटक. म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान सुनायल्या 8 दिसाची पुलीस बंदखण. सरकार जे कितें करता ते लोकांच्या बऱ्या खातीर करतात. लोकांनी सरकाराकडेन वचून आपले मांडचे प्रश्न चर्चा करून समस्या मेळटा सोडोवपाक उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान मारलो लोकांक उलो. चिखलेच्या हॉस्पिटलाक येतले बरे दीस. हॉस्पिटलांत स्पेशलिटी दोतोर मनीसबळ कर्मचाऱ्यांच्या मळार अपग्रेड करपाची आसा गरज, जाका लागून लोकांक मेळटलो चडांत चड फायदो, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. 5 दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत पैरां वाठारांतली साळगांवकारांची मायनिंग जाली सुरू. थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचे उतर कंपनीन पाळ्ळे ना जाल्यार परतून देंवतले रस्त्यार थळाव्यांची शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पश्चिम बंगालात गाजिल्ल्या कोळसो घोटाळ्यांतलो भ्रश्टाचार आतां थेट गोंय विधानसभा वेंचणुके मेरेन पावला. ईडीच्या चवकशेंत आस्पावीत आशिल्ली एक कंपनी म्हटल्यार कलकत्ताची आर कातारली हाचें नांव आसा. लाल हाचें नांव ह्या नादी लेगीत आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली सोरो घोटाळ्याच्या चवकशेंत लेगीत उजवाडाक आयिल्ले. आयपॅक ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी जी तृणमूल काँग्रेसी सयत जायत्या राजकीय पक्षांकडे संबंदीत आसा. पूण ह्या अहवाला संदर्भात आयपॅक कंपनीन सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचो दावो ईडीन केला. पश्चिम बंगालातल्या फामाद कोळसो घोटाळ्यांतलो भ्रष्टाचाराचे दौर आतां थेट गोंयच्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन पावल्यात. राजकीय सल्लागार कंपनी आशिल्ली आयपॅकान कोळसो घोटाळ्यांत सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचो सणसणीत आरोप ईडीन केला. या संदर्भात ईडीन कोलकातात आयपॅकाचे कार्यालयांचेर आनी संघटनेचे संचालक प्रतीक जैन हांच्या घराचेर धाड घालून महत्वाचे कागदपत्रां जप्त केल्यात. ईडीच्या तपासणे मुखार आयिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोळसो घोटाळ्यांतले मुखेल आरोपी अनुप माजीच्या लागच्या वांगड्यांनी व्हॉट्सएप चॅटाच्या माध्यमांतल्यान वा वेव्हाराचेर नियोजन केल्ले. ही 20 कोटी रुपयाची रक्कम कोलकाता सावन संबंधित कंपनी वरवीं गोंयांत धाडली. आर कांतीलाल आनी राजेश मगनलाल टीएमसीच्या वेंचणुकेच्या प्रचाराच्या खर्चा खातीर गोंयांतल्या एका इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीक ही रोख रक्कम दिली असो आरोप आसा. या प्रकरणात संबंधित सागर कुमार पटेल, अक्षय कुमार आनी पंकज मालीक या व्यक्तींची विधानात नोंद केला आणि ही रक्कम संदर्भावरवीं मेळ्ळी आणि आयपॅक कामा खातीर वापरली अशें ताणें कबूल केला, अशेंय ईडीन बंगालच्या हायकोर्टात सांगला. हे कारवाये वेळार एक व्हड राजकीय वादूय निर्माण जाला. अस्तंत बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन कोलकाता हांगा जाल्ले धाडी वेळार गुन्यांव जाल्ले सुवातेर भेट दिवन चवकशेक आडमेळी हाडली आनी महत्वाचे पुरावे नष्ट केल्यात असो गंभीर आरोप ईडीन केला. हाचे आड ईडीन कलकत्ता उच्च न्यायालयात सीबीआय चवकशीची मागणी केल्या. दुसरे वाटेन तृणमूल काँग्रेसीन हे आरोप न्हयकारल्यात आनी येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय एजन्सीचो राजकीय रणनिती खातीर गैरवापर जाता आनी गुप्त डेटा चोरतात असोय प्रतिकार केला. बंगालातल्या कोळशाच्या घोटाळ्यांतल्यान न्हय तर दिल्लीतल्या सोऱ्याच्या घोटाळ्यांतल्यान मेळिल्ले पयशे फाटले गोंयचे वेंचणुकेत वापरिल्ल्याचो दुबाव ईडीन ह्या नादी लेगीत उक्तायल्लो. आतां ह्या नव्या खुलाशाक लागून गोंयच्या राजकीय मळार व्हड बोवाळ निर्माण जाला. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी बुधवारा उच्च न्यायालयात जातली आनी ह्या संदर्भात रॅकेटात आनी कितली व्हडली नांवां आसात हाचेर सगळ्यांचेच नदर तिगून आसा. जशे आप पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे गोंयांत येवन ईडीन कारवाय केल्ली तशीच तृणमूलान काम केल्ल्या फुडाऱ्यांची गोंयांत कारवाय जातली काय? दोनूय प्रकरणात सामान्य आशिल्ले आनीक एक नांव म्हळ्यार सागर पटेलाचे. कोलकाता सावन गोंयांत गुन्यांवांतल्यान मेळिल्ले सुमार 20 कोटी रुपयांची येणावळ आर कांतीलाल फर्मा वरवीं हस्तांतरीत जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. गोंयांत हवाला हस्तांतरण हाताळपी कर्मचारी सागर कुमार पटेल असो दावो शुक्रारा एजन्सींतल्यान केला. गोंयांतल्या आर कांतीलाल कंपनीचो कर्मचारी आशिल्लो पटेल होवूय हवाला चॅनलांतल्यान निधी व्हरपाचो भाग आशिल्ल्याचो आरोप सोरो घोटाळो केसींतय आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
हडफडे बर्ज दुर्घटना प्रकरणात क्लबाचे ऑपरेशनल मॅनेजर विजय कुमार सिंग हाका हणजूण पुलिसांनी अटक केली. दुबावित आरोपी मूळ झारखंडचो उजो लागल्या उपरांत दुबावितान गोंयांतल्यान ताच्या गावाक पळ काडिल्लो. निमणे हणजूण पुलिसांनी ताका अटक केली. शेनवारा दुबाविताक म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयात हाजीर केल्ल्यान न्यायालयान ताका 8 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. बर्ज फायर ट्रेजडी 6 डिसेंबराची गोंयांतली ती काळी रात जी गोंयकार न्ही पुराय भारतान कोणूच केन्ना विसरूंक पावचो ना. आणि ह्याच केसीचे रिलेटेड जे सगळे एक्यूज आशिल्ले क्लबाचे ओनर्स म्हणा, स्लिपींग पार्टनर्स म्हणा, बाकीचे मॅनेजर्स म्हणा, हांकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाक आयिल्ली. तसोच ह्या वेळार जो मेन तांचो ऑपरेशनल मॅनेजर स्पॉटार आशिल्लो ताणें इन्सिडंट जाताच स्पॉटा वयल्यान पळ काडलेलो. आणि तो मूळ झारखंडचो जावन असल्या कारणान तो झारखंड फरार आशिल्लो. ताका अंजुना पुलिसांची एक स्पेशल टीम सोदपाक झारखंड गेल्ली आणि काल ते तांकां गोंयांत घेवन आयिल्ली आसा. गोंयांत हाडटाच ताका डिटेन करून ताका म्हापसा GMFC कोर्टान जो आसा तो प्रोड्यूस केल्लो आणि कोर्टान ताका 8 दिसांचो रिमांड जो आसा तो दिलोलो आसा. फुडली इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विणा मांद्रेकर, अंजुनच्यान. 5 दिसाच्या प्रतीक्षे उपरांत पैराचे साळगांवकार मायनिंगे वयली मिनाची येरादारी एकदाची शेनवारच्यान सुरू जाली. मात थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचें उतर कंपनीन पाळ्ळें ना जाल्यार आमी परत रस्त्याचेर देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिली. शेनवारा राती उसरा लोकांनी हो निर्णय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कानार लेगीत घातलो. पळयात पुराय बातमी. ट्रकासयत आमकां काम दियात मेळून 5 मागण्यो करीत पैरेच्या थळाव्या लोकांनी फाटल्या सोमाराक साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडयली. काल शुक्रारा मेरेन ही मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. शेनवारच्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाचे हालचाली सुरू केल्ल्याची खबर मेळटकच शुक्रारा राती उसरा थळाव्या लोकांनी जमा जावन आपली भुमिका स्पश्ट केली. रातच्या 1 सुमार 12:30 सुमार मिटींग जाली. रातच्या जे आडयले आमी ट्रक आसले ते सोडले. सांगिना आमचे कलेक्टर, मामलेदार, PI सगळे टोटल लोक असले. टोटल कलेक्टर असले आणि कलेक्टर फुड्यान ती कंपनीचे मनशे नासले ते दिसा येयले रातचे आणि मिटींग जाली. आणि मिटींगेक कितें सांगले, जे आमचे 5 आहा ते प्रश्न आहा ते सॉल्व करता म्हणून. आणि आमकां 1 मिनीट जेन्ना 5 प्रश्न आहा ते सॉल्व करता कलेक्टरान सांगिना बरं की 2 पयलीं करता सांगले, कामदाराचे आणि ट्रकांचे. त्या प्रमाणे आमी उगी रावले करता म्हणून. आमी त्या पर्यंत जेन्ना मिनिट्स हातींतले ते दितकूच काम चालू करता. अजून तरी तेंच्यांनी आमकां त्या ज्यो आमच्यो जाल्यात. आमी आतां कितें दिसलें आमचे भुरगे कामाक लागून आपल्या हक्काक लागून झगडटा. पूण म्हाका दिसता कंपनी कितें सांगता पळय ते आपल्या उतराक कांयच आमकां सारकें स्पश्ट दिना. आनी जो मेरेन पळय आमकां कंपनी आमच्या भुरग्यांची कामाक घेयना, ट्रकांचे सॉल्व करिना, तो मेरेन आमी काम चालू करूंक दिवची ना. आमचो हक्क जाय. आमी तेंच्या गांवान वचून हक्क मागना, आमच्या पयरा गांवाचो हक्क मागता. आनी हितून आमकां कोणूच आडोवंक शकना वो कांयच म्हणूंक शकना. ही आमी सगळीं बायलां आहा पळय आमच्या भुरग्याच्या गांवच्या फाटल्यान आहा. आनी जो पळय आमकां कोण सपोर्ट करिना आमच्या गांवच्या फाटल्यान आहा पळय ताका आमी सपोर्ट करची ना. ह्यान फुडें आमचो फूल सपोर्ट आमकां गांवच्या लोकांकडेच आमच्या गांवच्या भुरग्यां करूंक जाय. आनी ह्यान फुडें कंपनीन आमकां कसले अशें रस्त्यार हाडून उबे करपाचें दवरपाचें ना. ह्यान फुडें तर आमकां कंपनी अशी करी ह्यान फुडें आमी खूब आनीक बायलां गांवची सगळीं सपोर्ट करतली आनी अशीच हें करतली. आनी त्यान फुडें आमी काम सुरू करूंक दिवची ना तांकां. 4 दिसां पयलीं तेंची जी ट्रान्सपोर्ट आहा तो होल्ड केल्लो आनी तेंचे डिमांड्स आहा हे आयकना कंपनी म्हणून तेंच्यांनी तो डिसिजन घेतलेलें. तेच्या नंतर तेंच्यांनी डिस्कशन जेन्ना होल्ड केलें म्हणजे 2 दिसां नंतर मॅनेजमेंट तेंचे कडेन उलोवपाक येयले आनी मिटींग घेवन तांकां तेंचे डिमांड्स आयकून घेतले. पण तरी आसतना ग्रामस्थांनी ते काम चालू करपाक दिलें ना. मागीर मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आमी काल हांवें ही मिटींग परत अरेंज केली. भितून डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI, ट्रक ओनर्स असोसिएशन हांव आसलो आनी ग्रामस्थाच्या वतीन विजय पोळे हांच्यांनी रिप्रेझेंट केल्लें. मजगती शुक्रारा रातच्या 11 वरांचेर पैराचे लोक आमदार प्रवीण शेट हाका मेळ्ळे. आमदारान लोकांचे म्हणणे आयकून घेवन सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. गोव्यान एका बोलेरो जीपीक धपको मारिल्ल्यान जीपीची मोडतोड जाली. मात देवादेन जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप वांटवले. ही घडणूक शेनवारा सकाळी दिवसाच्या वाठादेव वाठारांत घडली.
बॉलेरो जीप कुडचिरेच्यान दिवचलच्या दिकेन वताली. दिवचलच्या वाठादेव वाठारात पावतकीच अतकीत एक गवो रस्त्यार धांवत आयलो आनी जीपीक नेटान धपको मारलो. ह्या धपक्यात गाडयेची मोडतोड जाली, पूण सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. मजगती वाठादेव व्हावटी वाठारात गवे भोंवतात. ह्या गव्यांपासून वायट घडणूक घडचे पयलीं राना खात्यान तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नाव मंगेश गांवकर. आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो. आमी कुडचेरसून घराच्यान कामाक वयताले तितल्यान गोंया रोड त्या रोडारसून येयलो, गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंया रोड पळा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली. जम जाली. हय, जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी येवच्यान धुकून उडली आनी मातशी गाडी डॅमेज जाली. आमकां कोणाक कांय जावंक ना, कांय जावंक एकटोच आशिल्लो. हय, डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो. कितली हायट आसता? हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी. हांव पयलेच पळयला गाडी येदी हायट आशिल्ली. फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले, हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो. कितले फावट डॅश मारले? एकच फावट, पण तो परतून वयतना फाटल्या दाराक धक्को दिलो. ओके. हय, कोणाक कितें जावंक ना. कोणाक कितें जावंक ना. हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंया रोडाची हांगासर ह्या वचप चालू आसा. लोकांक दिसता, थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो. कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा. तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय योजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू. तेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो, गंभीरयेन विचार करचो. कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा. आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा, धक्को दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाची आहा. तोच जर हांगासर त्या गोंयांत हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो? हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू. असो एक मोटरसायकली वाल्याक उलयल्लो आहा, तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना. तेन्ना फॉरेस्टान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो. बश्टे पळोवन आनी अशें उलोवन जावचें ना. हेचेर कितें तरी कार्य करूंक जाय. जे बश्टे रावले ऑफिसान बसले आनी हांगासर हें जावचें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केपें म्हालांतल्या बेनूर्डेच्या काजीच्या बागायतींक उजो लागिल्ल्यान शेतकऱ्यांचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. थळाव्यांनी बेगोबेग कुंकळेच्या उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. मात काजींच्या व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्यान संबंदीत खात्यान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकऱ्यांनी केल्या. 2 सुमार लागलो चिखलेच्या हय, म्हणजे तो पालोवपा आमच्यान जायना जालो. हिंगी आमचे 2 जाण आसले तेज्यान तो पालोवपा जायना जालो. तो रेल्वे रस्त्यार उजो पडलो, तो एवढे थंयच्यान येयलो आनी लागलो आनी तो वार मारलो आनी वाऱ्याचेर तो तेंचे कडेन पालोवपा जायना जालो. मागीर हांव म्हणटा लेट पावलो तरी पूण उजो पेट्टालो. हय, पूण म्हाका आतां कितें आहा, ह्यो आख्ख्यो काजू म्हाज्यो सगळ्यो कंप्लीट गेल्यो. हय, एटलिस्ट म्हाका एक 4 लाखां सुमार लॉस जालें आमकां. तुका म्हणटा कितें मागता तूं सरकारा कडेन? आतां सरकारा कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की म्हाका मातशें कितें हेल्प करचो म्हणून. कारण एक 1.5-1.5 सुमार उजो लागलो आमचे काजू आनी सादारण 20-25 हजारांचें लुकसाण जालें. 25-30 हजार. सो उजो सामको लागलो. आमी उजो पालोवपाक खूब ट्राय केलो पूण जायना. पूण कितले जाणां काजू आसात हांगा लासोन गेल्यात? काजू रोवपे हय, हांगा कितले जाण काजू रोयता हांगा आमगे आतां 10 जाणांचे काजू आसता सगळ्यो. म्हण 10 जाणां म्हळ्यार 25 लाखां लॉस जालेच दिसना तुका? 1 लाख रुपयाचें आमकां सामकें लुकसाण ते हे तुमकां जाला? हय, आमकां त्याच बरोबर बाकीच्यांक खूब जाले कडेन आसा त्या वटेन सगळे.
त्यावटेन सगळे लासून गेले काज लासून गेले आहाय तेंगेले जाल्ले कसं कळला उजू कसं लागलं तो बी ना उजू खंयच्यान येयलो तो कळना उजू ते सायडीन रेल्वेसून येयलो काय खंयच्यान येयलो तो आमकां कळना मागीर काजू भोंवतल्या उजू पेटलो म्हणून आमी मागीर घरा कडल्यान धांवट येयले मेल म्हणटकीर ती काज मोडटली ती कशी लावपा ना परत आमकां परत लावपाक खूब कठीण 10 वर्सां वयतली हांगा पयलीं जटी काजू कमीत कमी एक 20 वर्सां जातलीं घातल्यार मायत आसा 20 मायत 50 वर्स म्हणल्यार करायला सरकारान आमकां कितें म्हूण हेल्प करचो इतलेंच मागता आमी ह्या काजू कमीत कमी म्हळ्यार एक 50 वर्सां मायत जातलीं त्या काजू आतां ती सद्या म्हाका जालीं कितलीं 45 वर्सां जालीं मागीर तेज्या पयलीं म्हागे बाब राखतालो तेज्या पयलीं आजू राखतालो आता तू लागता आतां हांव राखता म्हण सध्या पोट गेले तुमगेले सद्या पोट गेले पळय बरी लागपा असले काज गेले आमगेली आनी काय ना बरी लागपा असले काज वयर लागपा काज गेला आमगेली काज म्हणजे एक वर लागता एक लागना काज लागल्या वर्सा भरपूर लागता तुगे आमगेन पुनू येना लागल्या इतले लागता इतलें लागता आता कितें कमीत कमी म्हळ्यार सगळी पळोवपा लागल्यार मागीर हिशोबान एक 300-400 मूळ गेली लास्ट 300 मुळी गेली आमगे सारकी 300 मुळी गेली आणि बाकीच्याली आसा न्हू आनी लोकाली गेली हा तेंगेली म्हाका दिसता 1000-2000 मुळी गेली आमगे अशी पळय मागीर गव्हर्मेंटान कितें सरकारान आमकां कितें म्हणून हेल्प करचो इतलेंच आनी कांय मागना सरकारान मातशें हेल्प करचो चिखलेच्या हॉस्पिटलांत स्पेशालिटी दोतोर मनीसबळ कर्मचाऱ्यांच्या मळार अपग्रेड करपाची गरज मंत्री विश्वजीत राणे हाणें उक्तायली. ह्या अपग्रेडाक लागून लोकांक चडांत चड फायदो मेळटलो. गोंयचे तशेंच शेजारच्या राज्यांतले दोतोर लेगीत आमी बोर्डाचेर घेतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. Centers have got a specific purpose. Chikalim Hospital has to be upgraded in terms of manpower, staff, speciality, so that we are able to see that whole Marmugao Taluka is serviced. Every MLA, whether it is Sankal, whether it is Daji Sarkar, whether it is Mavin Guduna, everybody wants. He constantly keeps on. They are all constantly putting pressure that they need more specialized doctors, and we need to see that those specialized doctors are made available. It is not easy sometimes. That's why I moved another proposal that wherever we get the doctors, you take them on board. Whoever neighboring states also, if doctors are available, or local doctors available who want to join, take them. We have also decided to increase the scale of the doctors who are willing to join services. So in different specialties, so that those specialties will be made available there, and then we can send. We already now deliveries and all take place. That's the basic thing. But apart from that, what all we can do? Ophthalmology is there. But apart from that, you need specific specialties. See, dialysis is available there. STEMI is available there. But still, there is a demand for certain specialties, and that should be made available. So when we come to Vastu, we have got a renovated municipal building, but many offices like the deputy collector are still operating from Ravindrapur, causing a lot of inconvenience to the people. Pending for inauguration, and not only that, it is like I told you that we are trying our best to see that we are able to empower these and give them that type of scale of operation where equipment not just by the definition of that wellness center, but what is beneficial to the public. आयज हांगाच पळया तुमी कितल्या लोकांक जर गरज पडटा प्लस आय सेड दॅट मेडिसिन सप्लाय शूड बी सफिशियंट रायट फ्रॉम इन्सुलिन टू एवरीथिंग वील बी अवेलेबल हियर एंड इट विल नॉट बी समथिंग दॅट इज जस्ट फॉर नेम सेक वी आर ओपनिंग इट प्लस ब्लड डायग्नोस्टिक्स ताका तुका थंय सांगलां तेच आमी हें करतले म्हणजे लोकांक ताजो फायदो जातलो म्हणजे इवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हेल्थ कडेन वचपाची गरज पडची ना बेसिकली टू कम एंड गेट युअर सेल्फ चेक वेदर यू गॉट अ हार्ट इशू और यू गॉट एनी इशू or basically you get your ECG check or your medicine supply which the government is free to all the patients that are registered. I mean this would be very beneficial. सरकार जे कितें करता ते लोकांचे हित मतींत घेवन करतात. लोकांनी सरकारा कडेन वचून आपले प्रश्न आनी हुस्क्या विशीं उक्तेपणान उलोवपाक जाय, चर्चा करून समस्या सोडोवपाक मेळटा अशें उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगलें. जे काही वेगवेगळे आसा म्हणजे एक धोरण जें आसा सामपणे सांगपाचें म्हणल्यार सरकार जें कितें करता तें लोकांचो सगळो हरीभजन विचार करूनच करता. तांचें कितें म्हणणें आसा हें सगळें करचे पयलीं तांणी सरकारा कडेन येवचें उलोवचें तांची कितें अडचणी आसात कारण काही म्हणटा सरकाराक 100% बरोबर आसतलो ना अशें तेन्ना कन्वर्सेशन जातलें डिस्कशन जातलें तेन्ना कितें बरोबर चुकीचे विशय आसा ते समोर येतले आनी म्हणून एकदम जो प्रोजेक्ट आसा ताका विरोध करप विरोध करूंकच जाय विरोधा खातीर विरोध आसूं न्हय ही सरकाराची भुमिका आसा आनी म्हणून कोण आंदोलनात बसला तोच खरो हें केन्ना करतले तेन्ना ते डिस्कशनाक येतले उलयतले आनी जें कितें तातूंत बरें निश्पन्न जातलें सरकार खंयच्याच गोश्टीक आडावण ना राज्य सरकार ह्यो सगळ्यांचें आयकून घेवन तातूंत निर्णय घेवपाची भुमिका सरकारान आपली भुमिका ऑलरेडी सांगिल्ली आसा आनी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी जांचे हे सगळे गोश्टी पळयतात आनी म्हणून हो विशय कितें सगळ्यांक सोडून दिलो अशें जायना आमी हे सगळे गोश्टी आमी कसलेच सरकाराच्या विरोधान जेन्ना कोणी बसता
जाल्यार त्या हातूंतल्यान त्यातून बसले नंतर ही गोष्ट पहिली जावं जाय ती करिना सुद्दां जाय काय सरकाराचें सहकार्य. जेन्ना हांव सरकाराचो मनीस, हांव रुलींग पार्टीचो मनीस, हांव ते जेन्ना सरकार ठामपणान जर विरोध करता जाल्यार एक ज्यो ताका ज्यो काही हे आसात राज्य सरकार आसा, राज्य सरकार नंतर गरज पडल्यार केंद्र सरकार सदांच राज्य सरकाराक लोकांक सपोर्ट दिवपाक आसा. म्हणून आमी ना अशें ना, तो योग्य पद्दतीन विशय सोडपा खातीर आमचे सरकार राज्य सरकारा बरोबर समन्वय आसता. लोकांनी कितें आसा आपलें सपोर्ट दिवचें आसा. फामाद कलाकार आणि शिल्पकार संतोष मोरजकार शेनवारा सकाळी संवसाराक अंतरले. गोंय मुक्ती उपरांतच्या काळात सगळ्यात महत्वाच्या कलाकारांमदलो तो एक आशिल्लो. ताणें भारत आणि विदेश प्रदर्शनात बरी कामगिरी केल्या. ग्रामीण रोजगार येवजणेक धोको आशिल्ल्याचो दावो मनरेगा बचाव संघटनेन दिला. केंद्र सरकारान मनरेगा येवजणेत बदल करून जिरामजी केलेले आसा. ह्याचे नांव ह्याच बदलाक लागून रोजगारांक त्रास जातलो. देखून हे बदल बेगोबेग फाटी घेवचे आणि रोजगारांक तांचो हक्क परत दिवचो. दिसाक 400 रुपयाचो तरी पगार वाड करचो अशी मागणी मनरेगा बचाव संघटनेन केल्या. डिमांड्स आसा ह्या एरियेंत आमी डिमांड करतात. 4 डिमांड आसा आमचे. डिमांड नंबर 1, रायट टू वर्क, रायट टू वेजीस एंड रायट टू अकाउंटेबिलिटी. डिमांड नंबर 1. सेकंड डिमांड आमचो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. जे मनरेगा वर्क स्कीम आशिल्ली ती आज तुम नाव चेंज केल्लें डिफरंट आसा. कित्याक तुम सगळे कडेन नाव चेंज करून दाखोवपाक सोदता तुम डेव्हलपमेंट करता म्हणून. पण एटलीस्ट जे स्किमीचे हे आसा जे मेन कंडिशन्स आसा ती तुम चेंज करपाक वचनाका. हो आमचो डिमांड आसा. सो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. रिइन्स्टेट द कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू वर्क. हो आमचो 3rd डिमांड. आणि 4th डिमांड, ऑल इंडिया मिनिमम वेज ऑफ ₹400. मिनिमम एटलीस्ट तांकां 400 हे मिनिमम वेजीस जो आसा तो वर्करांक लागू जावचो म्हणून ह्या स्किमी अंडर आमी डिमांड करता. एक्सपिरियन्स स्टोरी टेल आसा की बीजेपी सरकार काँग्रेस गव्हर्मेंटाचे बरे पॉलिसीज आणि बरे जे स्किम्स हाडिल्ले आसले ते सगळे कशे भाशेन डिस्ट्रॉय करता आणि कशे भाशेन लोकांची वाड जाता. आतां हांगा ते बारीक लोकांचे जे अनस्किल्ड वर्कर्स आहात रुरल एरियान तांकां कशे भाशेन सारकेच काबार करपाचें आणि अनएम्प्लॉयमेंट आनीकूय वाडोवपाचें हें पावल जावन आसा. हे मनरेगा स्किमाचे नांव चेंज करपाचें देट इज अ डिफरंट एस्पेक्ट बट स्किमूच चेंज करपाचें. सो हाजेर जे परिणाम जातले ते भिरांकूळ जातले आणि जितले जे रुरल अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वर्कर जे आसात तांचे पोटार आड येवपाचें हे स्कीम जावन आसा. राज्यात नव्यान तयार केल्ल्या कुशावती जिल्ह्याचे मुख्यालय तशेंच हेर मुळाव्या सुविधां खातीर केंद्र सरकारा कडेन 500 कोटी रुपयांच्या खासा पॅकेजीची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मागणी केल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्ली हांगासर जाल्ल्या प्री बजेट बसकेत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ही मागणी केली. ह्या बसकेत उद्देगीक वसाहत, महामार्ग, रेल्वे, भलायकी सेवा घटमूट करप, न्हंय संरक्षण, हुंवाराचेर नियंत्रण, कोयर वेवस्थापन, उर्जा उपक्रमांक आदार तशेंच हेर मुळाव्या सुविधां खातीर राज्य सरकारान वट्ट 3,960 कोटी रुपयांची केंद्र सरकारा कडेन मागणी केल्या. हे आशिल्ले सकाळच्यो खबरो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच